तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार गरिबांक आनी ज्येष्ठ नागरिकांक फायदो जातलो। भलायकी सुविधा वाडटली, प्रशासकीय कामांय वेगीच जातली। जिल्लो अधिकारी इमारत बांदपा खातीर जमिनी आसात, ते भायर केंद्रा कडल्यान उदरगती खातीर चड निधी मेळूं येता। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान तिसरो जिल्लो करपाचो निर्णय लोकांच्या बऱ्या खातीर घेतला अशें मत कृषी मंत्री रवी नायकान उक्तायले। तिसऱ्या जिल्ल्याचेर रवी नायकान सांगले, फोंडा हो तिसरो जिल्लो करात अशें आपूण खूब वर्सां सावन मागत आयला। तिसरो जिल्लो जालो जाल्यार ताजो फायदो गरीब लोकांक चड जातलो। ज्येष्ठ नागरिकांक कामाक लागून हेर कडेन वचचें पडटा। गांवांतल्या लोकांक प्रशासकीय कामाचो अणभव नासता आनी ते दुसरे सुवातेर गेल्यार कामात समस्या येतात। ते भायर तिसरो जिल्लो तयार केलो जाल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान आनी राज्य सरकारा कडल्यान चड निधी मेळूं येता। ते खातीर राज्य सरकारान समिती स्थापन केल्या। सर्वे केल्या उपरांत अहवाल सादर करतले अशें मंत्री नायकान सांगला। फोंडा तालुका आनी बाकी थोडी एरिया घेवन थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाल जाय। हाजो फायदो चड गरीब लोकांक वयता। गरीब लोक आसा पळय ते तेंची कसली आसा, जाणटेली आसा, बायलो आसा, जाणटे दादले आसा, ते जेन्ना पणजे वयता म्हणून ते थंयच्यान इतरीच ते गांवचे तांकां कोण पळयना। आनी जर ते तांकां दारान मेळ्ळे जाल्यार तांकां लागीं लोक आहा ते आनी आमी हेल्प करूं शकता ते। आनी तांकां तर प्रशासन हें मेळ्ळें जाय आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट मेळ्ळें जाय, ताका गव्हर्मेंट जास्त पयशे हाडूंक शकता। आनी आतां आमचे कडेन हॉस्पिटल आसा, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ते डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जातलें, तेंय मातशें वयर सरतलें। म्हणजे हें सगळें करून आमकां तें जाय म्हणटकीर आमकां दिसता सगळ्यांनी सपोर्ट केला तें जालें जाय एकदम बरें। आनी ते मुख्यमंत्री ऑलरेडी कमिटी जी केल्या सर्वे करपा सारकी, आनी हांवें खूब पयलीं पासून आशिल्लो आनी आमी पयलीं प्लॅन पासून केल्लो। आनी तो हो आशिल्लो अग्रवाल हय ते जावचें। आनी ह्या मुख्यमंत्र्यान प्रमोद सावंतान ते मनार घेतला, एकदम बरी गोश्ट आसा। लोकांनी फायदा घेतला, लोकांनी कल्याण जावचें, बरें जावचें। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर।